Then kruya on G3. Christi locaneta balca caporium sota nata lacvondota sorgio nod sota tuye devona sorga paune tuye bagoi amche amde. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयचे मिसान बाबडीन आमी मागता लुईस डायस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका शासनीक सूख फावो करूंक म्हणून मागया. दरेकली आमी ओज्याच्या भारांत आसा, कश्टांनी आसा. जेजू म्हणटा म्हजी सोशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कसलेय कोश्ट त्रास आटाबेटे आमी भोगतांव जाल्यार ते देवाच्या हातान घालून ताचेरूच पातयेवन ताच्याच बोळाचेर पातयेवन ताचे सक्तीर पातयेवन हे आमचे कश्ट उणें कर म्हूण मागुया. तेच बरोबर जायतीं जाणां अजून पर्यंत कोवीड-19 लागून कश्टवता. तांचोय उगडास करून तांचेय कश्ट ल्हवू कर म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पात कळकून घेवन देवाचेर एकामेकाचें बोगसडे मागून बरोबर सांगातान म्हणुया. हांव पातकी सर्पुल्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या विचारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान चालून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांगपाक आनी सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदा देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. सर्पविदार देवा आमच्या बापा, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सर्व तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणो. तो ताचे भेटेची उजवड आमकां फावो जावच्याक कसलेच असोकतायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर कोशात आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोखेत्रां कोणेन केल्यात. एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शक्ती कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बोल. कोणूच जाप दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्परा थावो ना. म्हज्या हकाची तो बेपरवा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा. अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायला. तुका कळूंक नासलें गाय, तुवें आयकूंक नासलें गाय. सर्वेस्पर सासणाचो देव
पृथ्वेच्यो शिमो ताणेन गोदल्यात. तो थोकोना, तो दोमोना, ताच्या गिन्यानाक थाव ना. थोकलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बॉल आसलोल्यांक गोटाय. तोरणे दादले थोकून आनी दोमून वचीत, तोन्नाते गोलगोलून वचीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तितल्यांकूय नवें बॉल मेळटा. गोणी बरी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दोमोनात, चलतात पूण थोकोनात. देवाचें उतर आमचो जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकूट घालता. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोनवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोटकून पेटोना. ताचे कालीस काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पोले आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सदव. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओझें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्तान. बाबा पिंडो, जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कश्ट करतात ती म्हजेशी येयात. म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओझें. हळू म्हजें ओझें. माय बर्डन इज लायट. कसलेय कश्ट त्रास आसा जाल्यार ते ल्हव कशें जावं येता. हाव कॅन द बर्डन बी लायट? हो प्रश्न सगळ्यांकूच आमकां. ओझें जाल्यार तें जडूच, कश्ट त्रास जाल्यार तें जडूच. पूण जेजू म्हणटा हळू म्हजें ओझें. जें हांव कितें दिता तें हळू. जावं ओझें पूण तें हळू. रॉजर बुडॉक म्हूण एकलो मनीस जाका कांकराची पिडा जाल्ली, कॅन्सर. तो म्हणटा जेन्ना आपणाक ही कॅन्सर पिडा जाली तेन्ना आपणाक गमलें हें एक व्हड ओझें म्हणून. पूण तेच बरोबर आपणाक दिसलें म्हणटा जें कितें आपूण संवसारांत आसतना जियेतालो तेन्ना जायतें जें कितें व्हडतें बरें ही कांकराची पिडा जाली तेन्ना तें कित्याकूच उपकारना म्हणून. हांव म्हणटा नामना जोडून वावुरतालो. हांव म्हणटा गिरेस्तकाय जोडून वावुरतालो.
पूण जेन्ना ही कांकराची पिडा जाली तेन्ना आपणाक गमलें हाचो वालोर कांयच ना म्हणून. गरज फकत आतां मरणांत हांव देवाक मेळूं. तेन्ना म्हणटा बाबडीनो, जरी तरी हें ओजें आसलें पिडेचें, तेच बरोबर आपणाक देव अदीक लागीं जालो, देवाचेर विस्वास म्हजो अदीक चडलो. आनी तेन्ना हें ओजें जड तरी आसतना तें हळू जालें. बाबडीनो, कश्टांतल्यान त्रासांतल्यान देवाक मेळप आनी हें कश्ट त्रास जड ओजें ल्हव करप, ही जाणवायेची गत. इजायस प्रवादीच्या पुस्तकान 40:3 वळीन 40:3 ह्या चॅप्टरान पयले दुसरे वळीन आमकां मेळटा. इजायस प्रवादी देवाच्या तोंडांतली उतरां कशीं घालून म्हणटा, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात, दर एकल्याक तुमकां वेंचून काडल्या आनी तुमचे नांवान आमी वेंचून काडल्या, म्हणून भियेनाकात. एक एकल्याचें ओजें जरी जड तोच देव आमचे सांगाता आसा. ह्या देवाचेर विस्वास करून जें कितें आमी ओजें कसलेंय घेवन वेता, आमचे चिंतना, आमचे कश्ट, आमचे त्रास हे देवाक भेटोवया. जेजू म्हणटा, दर एकल्याचें आमचें नांव घेवन म्हजें जूं तुमी घेयात, हळू म्हजें ओजें. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता, आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनुश्याच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता, आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा बलिदान म्हज्यान तुमचें बलिदान सोड दिदाद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहीमेंत आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सगळे स्फोट मानून घेवन. प्रार्थया. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुज्या अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेर आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशांनी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वकाळी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 गणराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका सोय सोय,
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इणेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण ससून तुवेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे बोगसोडे मेडच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उद्गार दिवन बाबर्थाचो गट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोडल्या संस्काराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जिलच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उरास करता नव जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपी तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फुलीत मेरी आमच्या गवंडी बापा हे सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका कृती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरगाचो धरून मेल्यार ते आमच्या भावा भयणीची काकृत कर प्रीत भाशेन आमी उगडास करता लुईस डायस हाच्या आत्म्याची काकृत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अकवार मारी देवाची माई सांगाती मागीर दोन भितान सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आयचो दीस देवाच्याच हातान घालून आमचे कश्ट त्रास हातून आमकां जबाब मेळोवंक आनी ताचोच आसरो सोदूंक जेतून शिकयलेल्या प्रार्थनान आमी मागया आमच्या बापा सुगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज नाका येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दिसपत्र आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकमठान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दी देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितोरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. कोण वडे बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळ्या
आसूं तुमचे सवे आसूं सोडपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोडकार ध्यान करुया T37 Akbar Maikam She Sa